नेक्स्ट 6 years 6 वर्सांनी आता तुम्ही एक करना जाल्यार मागीर तुम्ही घरा वयतली हेजें तुम्ही सांगला क्लियर आसा गो क्लियर सांगला 6 वर्सां भितर हे कंप्लीट करता जाल्यार आमी तुमची रेग्युलायज करून घेवपाची जबाबदारी आमची आणि तुमची नेक्स्ट एकाडेमिक इयर म्हणजे 2018-19 जे एकाडेमिक इयर आसा त्या एकाडेमिक इयराक जे तुमकां जे टिचर जे आसा आणि ट्रेन टीचर जे डी.एड केल्ले प्रायमरी टीचर लागता ऑन दॅट स्केल लमसम सॅलरी ही स्केल लमसम सॅलरी सपोज त्याची जर 40 जाता जाल्यार तुमकां फुडल्या 13,000च्या 40,000 एप्रील जून 5 तारखेक 13 तारखेक तुमकां ऑर्डर दिवपाची जबाबदारी आता फुडली स्टेप कशी कितें आम्ही मोर्चा घेऊन वयतली सेक्रेटरीकार केन्ना वतले तुमी आयज वचपाचे आसा तुमी आता घेऊन वयतली आमचे टिचरी थोडी ऑन द वे आसा सो सगळे टिचरी तरी आम्ही डिसायड केला मोर्चा घेऊन वयतली म्हणून कितल्या मेरेन वतले सगळे आता रोखडे टिचरी आमचे सगळे कलेक्ट जातले मागीर वयतली आमी भायर सगळे कितके आहा तुमी ऑलमोस्ट 129 टिचर आसा आता व्हिडिओ फॉरवर्ड करता हां हय कोणा फॉरवर्ड करूं तुमकां फॉरवर्ड करता तेंची नांव आणि तुम्ही जाणार टीचर म्हणल्यार आमी नागरीक करता जर ते नागरीक शिक्षक करता जाल्यार जर आमकां आयज रस्त्यार येवपाक पडलें सगळीं वर्क फ्रॉम होम करता आमी वर्क करता पूण कोणी फाटीं आयली आमचे आमी 4 वर्सां रावली कित्याक रावली हे करतले फक्त एवरी टायम आमी जेन्ना तांचे कडेन वयताले ते सांगताले की आमकां करता 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 सो आमी एक कडेन आनी प्रेसार वचपाक दिनासलो प्रेसार वयतो म्हणटकच आमकां भंय घालता तुमी प्रेसार जर आपूण तुमचें काम करता आयज म्हाका सांग तशें म्हणून आमी चिंतले की तेंचेच गव्हर्मेंट आसा सो आमी तें काम जातलें हे डिसिजन घेवन आमी रावली इतले दीस रावली आतां जर फाटल्या आनी जर सप्टेंबरान जर हेंचे डिसॉल्व जालें आसलें जाल्यार मागीर आमी खंय इनकेस हे येयलें बरें जालें आनी जर ते गो जालें मागीर आमी कितें करतलीं कांय आमचे कडेन वेगळाच ना हे जे एश्युरन्सीस आसा हे जे ओल्ड ड्यू आसा त्या भायर आमचे कडेन रिटर्न आसा त्या भायर मनोहर पर्रीकारान एक नोट पास केल्लो तें आसा त्या भायर मॅनिफेस्टोर घातलेलें आसा मॅनिफेस्टोचेर घातलेलें आसा हे 4 डॉक्युमेंट आमी मागीर नेक्स्ट गव्हर्मेंट जर इनकेस कोणी येईल जर आमी तेन्ना दाखोवपाक शकना ते म्हणटाले कितें तेमी दिलें आज ते म्हणटात आमी काँग्रेस गव्हर्मेंटान घेतलेलें अशें मागीर ते फाल्यां म्हणटाले तुमकां बीजेपीन लेटर दिल्लें आनी मागीर आमी कोणा फुडें वयता सो कितें म्हणचें आयज आमचें फायनल जावपाक जाय आमी सारकें डिसायड करून येयला सारकें जाता आयज फायनल तेज्या आनी आमकां पेशन्स ना ते ऑलमोस्ट केली पेशन्स आमचे फायनल जालो मेन म्हणल्यार आमी फुकट सर्वीस केली आतां ह्या 2 वर्सां आमचो पगार वाडलो मेन म्हळ्यार सीएल ना कोवीड जाल्ले आसतना सुद्दां आमकां आपोवन येयलो त्या भायर एडिआय हेरेस करता हय ते एडिआय म्हटल्यार 3,000 पे करता हांव फक्त 3,000 आमकां पे करता आनी हांव पयलीं एडवर्टिजमेंट इश्यू केलो आनी ओपन मार्केटांतल्यान सगळे आमी तेंकां आपयतो 2014 आमकां घेतले आनी आमकां जेन्ना घेतलें आनी तेन्ना आमी ऑनलायन आशिल्ली इंग्लीश शिकोवपा खातीर मागीर आमकां आमी ट्रेंड नाशिल्ली B.Ed जे क्वॉलिफिकेशन जाय आशिल्लें तें आमचे कडेन नाशिल्लें कित्याक गव्हर्मेंटान मागतानाच एडवर्टिजमेंट अशें सांगिल्लो की अनट्रेंड बी ऑल्सो एप्लाय म्हणून सो त्या हातून आमी एप्लाय केलें आनी आमी सिलेक्ट जाली गव्हर्मेंटान आमकां 2017 कोर्स दिलो NIOSांतले 2 वर्सांचो DLED कोर्स दिलो एक एसेन्शियल क्वॉलिफिकेशन एक्वायर केले उपरांत आमकां इमिडिएट करता 19 गेले 20 गेले 21 आयले तरी गव्हर्मेंट म्हणटा आमी कितें करतात काय त्या भायर आमकां खंयचीच फॅसिलिटी ना सीएल 1.5 म्हयन्याक तेतून भितर इन बिटवीन बॉर्न ना जालें तर तेतून आमचें पेमेंट वयता तो पेमेंट दुसरी म्हळ्यार तो पेमेंट सारको मेळना ह्या वर्सांतल्यान त्या वर्सा मेळटा म्हळ्यार आनी बाकी तेतून भितर कोणी रीण बुटिले तर तें मागीर फारीक करूंक वयता मागीर हो उपयोग कितें आमचो जे अनट्रेन म्हणटाले तेन्ना अनट्रेन म्हणटा तेन्ना आमकां एश्युरन्स दिता आनी आतां ट्रेन आसून आमकां कांय ना फक्त तो सांगता सीएम सांगता की कन्वे करतली म्हणून मॅसेज कितें असते कायद्या प्रमाणे बसता करता म्हणटा आतां कायदो तो आमकांय कळपाक जाय आमी ऑलरेडी हे आसा ट्रेन आसा सो कायदो आमकांय कळपाक जाय न्ही पयलीं कायदो आसलो तेन्ना आमी अनट्रेन म्हणून आतां आमी ऑलरेडी ट्रेन आसा कायदो आमचे कडेन आसा इतल्या भायर तेंगे एश्युरन्सीस आसा कायदो आमचे कडेन आसा सो तेमी कित्याक हें करता
ना 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 आणि दुसरी म्हटल्यार तेमी न्हू 2015 ना 15 इंग्लीश टिचर घेतली आमकां दवरून थिंगा दवरलें आनी इंग्लीश टिचर घेतली ट्रेन इंग्लीश टिचर एक्चुली बीएड आनी ते खरें म्हटल्यार एज पर द विदाउट वायलेट करून तेमी त्यो बीएड टिचर घेतल्यो आनी तेन्ना ते सांगता आमी मिस्टेक केली म्हणून आणि आता आम्ही इतले ट्रेन असून सुद्धा आमचं मिस्टेक न्हू ही खरी ही तेमी खरं म्हणून आमकां रोखडें अनट्रेन आसतना जर आमी ते रेग्युलर करता न्हू जाल्यार आतां खरं म्हणून आमकां पोस्टींग दिवपाचें कित्याक आमी ऑलरेडी ट्रेन आसा त्याच्या नंतर तेमी आमकां दवरून आमी सांगलें पळय आनी एक वर्सान आमगे कंप्लीट जाता ते दवरून 18% बीएड टिचर घेतली आमकां दवरना आमकां थंगा दवरला आमी सांगला पळय आमगे आतां नेक्स्ट इयर कंप्लीट जाता सो आमी रावता करात आमी सांगलें इवन आमी अशें सुद्दां सांगलें की आमी कोर्टा वयता म्हणून तेणी सांगलें नाका 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 तुमच्या खातीर पोस्ट दवरला म्हणून मला लागलो सो तुमी फुडो आसा एब्जॉर्ब जाल्लो आमी रावली अशें तेंच्यांनी गव्हर्मेंट आसा न्हू आमी ते पाटी म्हणटा आमकां आयकला की आमी सरशीप कॅबिनेट स्टाफ आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटान स्टाफ जेन्ना सरशिक्षा जेन्ना एक्सिडंट आमी आमचो स्टेटस तोच आशिल्लो जो आज आसा जेन्ना एक्सिडंट जाले पळय तेन्ना गव्हर्मेंटाक खबर नाशिल्लें आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटान स्टाफ म्हणून आयजूच आमी तुका सेंट्रल गव्हर्मेंटान स्टाफ न्ही त्या भायर आमकां पेमेंट आतां पळय न्हू पयलीं सेंट्रल एक्चुली ती सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम 2009 आसली पळय न्हू ते भायर उडयले मागीर आमी अशें एजुकेशन करून मनशाला एजुकेशन मेळटा तेका मेळ्ळें तेणी मागीर ती हांगा दवरली गोंयान आनी पेमेंट गोवा गव्हर्मेंटान हें केलें लिंक केलें सो मागीर तेजे नंतर आमी 2017 15 आनी परतन सेक्रेटरीएटाक हें केलें तेन्ना मागीर आमकां सांगलें की तेन्ना अशें आमकां तेन्ना हें दिल्लें DLED करपाक परमिशन दिल्ली आनी मागीर सांगचे दीस तेणी नोट मारली